आज आम्ही अभिनव इन्स्टिट्यूट टेक्नॉलॉजी हांच्या बरोबर जो टायअप केला, म्हाका दिसता हांव म्हज्या सगळ्या इंडस्ट्री फ्रेंड्सांक जे आमी कंपल्सरी सर्क्युलर काडला 10% ऑफ युअर एम्प्लॉईज तुमी एप्रेंटिसशीप घेवचे, दे विल डू म्हणजे टायअप करून तांकां एडिशनल जे रिसोर्सीस ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान दिवपाक जाय, ते अभिनव इन्स्टिट्यूट तुमकां मदत करतले डेफिनेटली. प्रत्येक गोंयचो भुरगो जो ITI जाता, प्रत्येक गोंयचो भुरगो जो ग्रॅज्युएट जाता, जो पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता, जो इंजिनियरींग जाता, हेणी एप्रेंटिसशीप करपाकूच जाय, कारण त्या क्षेत्रांत ताका आवड क्रिएट जाता. आवड क्रिएट जाली की ऑटोमॅटिकली तो जो जॉब मेळटा तो घेवपा खातीर तयार जाता. सरकारानूय बी आमी फुडल्या वर्सभराच्या भितर 5,500 एप्रेंटिसशीप घेवपाचे आसा. आमच्या म्हणजे PWD डिपार्टमेंट पासून ते GAD डिपार्टमेंट पर्यंत सगळ्याच सेक्टरांत आमी एप्रेंटिसशीप घेतले, जे एका वर्सा खातीर सरकारान सुद्धा ट्रेनी म्हणून काम करतले. आणि इन फ्युचर गव्हर्मेंटात येता आसतना एप्रेंटिसशीप ही तेंची एक्सपिरियन्स म्हणून काउंट केलो वयतलो. आणि इन फ्युचर प्रत्येकाक एक्सपिरियन्स आसप हें गरजेचें आसा. आपल्या 50व्या वाडदिसा फार्मा कंपन्यांनी 50 जाणांक कामार घेतले म्हूण मुख्यमंत्री उपकारी. खास करून हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा, कारण आज म्हज्या वाडदिवसाच्या दिसा म्हणजे टोकन म्हणून 50 भुरग्यांक तांकां आज अपॉइंटमेंट लेटर फार्मा इंडस्ट्रींतल्यान दिवप. आणि सगळे फार्मा इंडस्ट्रींतले सगळे लिडर्स आज हांगासर आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.